Good morning, good morning, good morning. I'm audible. Yes, I'm audible. Okay. Good morning, Bipin sir. Good morning, Sumita ma'am. Good morning, Darshan sir. आणि good morning, सिद्धी मॅम. आयच्यान सिद्धी मॅम जॉईन जाता आमच्या ह्या क्लासीचे खातीर. सो एक सिद्धी मॅमीचो बारीकसो परिचय करून दिता तुमकां सगळ्यांक तिगांकूय. तेज्या पयलीं थोडक्यान एक सांगपाक सोदता. हो सेशन फक्त त्याच लोकांक खातीर आसा जेंकां आपल्या स्वताक दिसता की आपल्या पर्टिक्युलर मनशा वांगडा क्लोज वन आपलो जो आसा तेज्या वांगडा रिलेशनशीप आनी बिल्डअप करपाक जाय जाल्यार हो सेशन फक्त तेज्या खातीर आसा. हो सेशन हांव सरळ सांगता कौशलचे उपकार करपा खातीर किंवा कौशल सांगता म्हणून कौशलाक वायट दिसतलें बरें दिसतलें म्हणून न्हू. आनी जर तुमी डे वनाचो सेशन पळोवंक ना जाल्यार तो पयलीं पळोवन घेवचो किंवा हो पळयतकूच तो मागीर पळयल्यार कांय हरकत ना. पण जेन्ना आमी एक्टिविटीज डेलीचे डेली करतले तेन्ना आमकां इम्प्रुवमेंट मेळटली. सिद्धी मॅडमीचो बारीकसो परिचय करून दिता. परिचय करपाक गेल्यार तिचो परिचय खूब व्हडलो आसा. सॉरी आय फॉरगॉट दॅट. सॉरी सिद्धी मॅडम. सिद्धी मॅडमीची मातशी कोंकणी वीक आसा सो आय वील ट्राय टू टॉक मराठी उलोवपा खातीर मी मराठी बोलण्याचा प्रयत्न करणार आहे. सिद्धी मॅडम जरा आमची मराठी समजून घ्यावी कारण माझी मराठी फ्लुएंटली नाही आहे. सो मधून मधून मी मराठीत बोलेल आणि ही क्लास संपल्यानंतर संध्याकाळी तुमच्या बरोबर कॉन्फरन्स वरती किंवा आम्ही व्हॉट्सअप वरती जे जे आम्ही क्लासमध्ये बोललो आहे कोकणीमध्ये तुम्हाला मी कळवेल किंवा ते तुम्हाला काही कळलं नाही कोकणीमध्ये सांगितलेलं तर तुम्ही आम्हाला अपडेट करू शकताच. आमची टीम तुम्हाला नक्कीच सपोर्ट करेल किंवा मी पण तुम्हाला कॉल करेलच. आणि स्पेशली आणि एक सांगपाक सोदता सुरवातीकूच या सेशनाक बिपिन सर, सुमिता मॅम, दर्शन सर आणि सिद्धी मॅडम तुमकां रातचो पर्सनली माझो कॉल आसतलो कॉन्फरन्स कॉल आसतलो किंवा माझो एक कॉल आसतलो 8 ते 9 भितर एक कॉल आसतलो. प्रत्येका वांगडा 10 मिनटां हांव कॉलार उलयतलो. जे हांव एक्टिविटीज तुमकां सांगता तुम्ही करता का करना कशें केलें हे आमी सगळें डिस्कस करतले. हे फक्त हे चौगां खातीरूच आसा आनी बाकीच्यांक अशें तकलेन येता आसतलें की आमकां कित्याक ना आमकां नाल्यार व्हिडिओ कित्याक घेतला काय म्हणून युट्यूबार किंवा बाकीच्या मिडियांचेर इंस्टाग्राम फेसबुकार बी. सिंपल आसा. जर तुम्ही हो व्हिडिओ पळोवन जर लायफान कितें शिकपाक शकता जाल्यार अवश्य शिकचेत. बट ह्या व्हिडिओन जी एक्सरसाइज सांगता ती कशी फॉलो करप ताच्या फाटल्यान म्हणटात कशें अभ्यास दिवप आनी तो अभ्यास करून घेवप हे काम आमी पर्सनली कॉलाचेर करता किंवा व्हॉट्सअप ग्रुपार करता. सो ह्या बॅचान हांव आनी कोणाक घेवपाक ना कारण म्हजो पयलोच बॅच आसा. आनी एक सांगपाक काय दिसता कालूच एक्चुली हांव सगळे गजाली सांगतलो आसलो पण पयलोच सेशन म्हणजे खूब बोरींग जावपाक नाका म्हणून थोडेशे गजाली सांगूंक ना. हे हांव खंयसरले कॉपी पेस्ट करिना. ओवरऑल जितले हांवें पॉडकास्ट घेतला मी जेवढे पण पॉडकास्ट घेतले आहेत मॅडम अराउंड मला वाटतं की 250+ पॉडकास्ट झाले असेल. त्यांच्याकडे बोलून बोलून जे समजलं आहे मी रिलेशनशिप कसे पक्के झाले माझे सुद्धा 3-4 वर्षात. खूप जणांना माहिती असेलच इकडे गोव्यात की मी अगोदर कसा होता कौशलपती अगोदर कसं होता आणि असं आता कसं बनवत आहे कसं जायत वयता तो कसं घडत आहे तो. लँग्वेज थोडे इकडे तिकडे असेल माझी बट विचार आणि किंवा कोणाकोणाचे पॉडकास्ट घेतले आहेत. हे एक टाइमला असं होतं की हे घेणे पण शक्य नाही की एवढे मोठे लोकांचे कौशल्य पॉडकास्ट घेऊ शकतो. जो कौशल एका वेळी सारखं लॉल असं काहीतरी होतं हे तुम्हाला तुम्ही बघितलं पण असेलच तर तुम्हाला कळेलच सगळं हा परिचय आहे तो. सो जर हांव हांगासून हांगार पावलो रिलेशनशीप बिल्ड केले इतल्या लोकां वांगडा किंवा असो नेटवर्क जर बिल्ड केलो जाल्यार कसो बिल्ड केलो हेजेर ओवरऑल जो फंडा आसा किंवा जे हांव शिकलो ओवरऑल ते म्हाका तुमकां कॉन्वर्सेशन शेअर करपाक जाय. सो काल हांवें सांगलेलें खबर आसा की आमकां एका मनशा वांगडा ग्रॅटिट्यूड दिवपाक जाय म्हणून. सो आयज तें कशें दिवप हें आमी टोटली आयज शिकतले. फॉर एग्जाम्पला खातीर हांव आयज घेता
तुमच्या फुडल्यान सांगल्या प्रमाणे असले एक नोटबुक आसपाक जाय. ओके, नोटबुक तुमच्याकडे आसतलो होप आसा न्ही. नोटबुक ना जाल्यार व्हिडिओ पॉज करा आनी नोटबुक घेवन येया. नोटबुकार एक सुरवातीक एग्जाम्पल तर्फे बरयता. हांव जस्ट इमॅजिन करता की तुमी सगळ्यांनीच ग्रॅटिट्यूड दिवपाक जाय, खबर आसा. एक कोणा खातीर चिंतलें आसतलेच. आमी एग्जाम्पल तर्फे घेवया की मम्मी खातीर म्हणून. जाल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल आमी मम्मीक ग्रॅटिट्यूड कित्याक दिता हें आमकां बरोवपाक जाय. काल सांगलेलें पळय हांवें की ग्रॅटिट्यूड आमी कशें दिवप तें, बरोबर. फॉर एक्झाम्पल आनी एकदां रिपीट करता, कसो द्यायचो ग्रॅटिट्यूड हे काल पण मी सांगितलं होतं मॅडम. आता पुन्हा एकदा सांगतो. फॉर एक्झाम्पल मला आईला द्यायचं असेल ग्रॅटिट्यूड, आणि या व्हिडिओमध्ये मी फक्त आईला कव्हर करणार आहे की आईला ग्रॅटिट्यूड कसं द्यायचं ते. सो थँक यू माय मा because she giving me early morning breakfast. because आणि जेव्हा आम्ही म्हणतो ना किंवा लिहितो ना तेव्हा ते डोळ्यासमोर आणायचं, व्हिज्युअलायझेशन आणायला पाहिजे. डोळ्या फुड्यान आमकां व्हिज्युअलायझेशन हाडपाक जाय. भलेही हांव बिपीन सर, दर्शन सर, सुमिता मॅम तुमच्याकडून वयान खूपच धाकटो आसतलो, पण दिस इज माय पर्सनल एक्सपिरियन्स बिकॉज आय हॅव वर्क विथ many people, स्पेशली इन द पॉडकास्ट. म्हणजे खुबशे 2-2 वरां 3-3 वरां डिस्कस केल्ले आसा. तेंच्यांनी म्हाका सांगलें आसा, तेंचो कोर घेवन हांवें म्हाज्या लायफान इम्प्लिमेंट करून हेजेर सगळें वर्कआउट केल्लो आसा. सो जस्ट सरेंडर करा फक्त 15 डेजा खातीर. कौशला सरेंडर करनाका. तुम्ही एक देवाक, जे देवाक तुम्ही मानता ते देवाक सरेंडर करा. आणि कौशल सांगता ह्या आपल्या गजाली फॉलो करपाक जाय म्हणून जस्ट सांगा. जस्ट एक तांकां मेसेज दिया. जेन्ना तुमकां कळटलें की कौशल कितें सांगपाक सोदता ते, फक्त तुमी एक दीस फॉलो केले आनी पळोवया रे कौशल सांगता ते 15 दीस करून, अशें जर तुमी तकलेन थॉट येता जाल्यार सांगता ते लायफान केन्नाच इम्प्लिमेंट जावपाक ना तुमच्या. सो ओवरऑल मुद्द्यार येता परत की थँक यू सो मच मा, आई, जे कितें म्हणटात ते, बिकॉज तू आपल्या सगळ्या फुडें चाव दिता म्हणून. थँक यू सो मच, थँक यू सो मच, थँक यू सो मच. दोळ्या मुखार हे व्हिज्युअलायझेशन हाडा. परत आनी एक सेंटेन्स बरोवया. काल आमी धा सांगलेली, आयज आमकां धाच बरोवपाक जाय. पण आयज आमकां फील करून बरोवपाक जाय. आनी कशी फील करप ती तुमकां ओवरऑल सांगपाचो प्रयत्न करतलो, सांगपाचो ट्राय करतलो, म्हाजो प्रयत्न आसतलो. थँक यू सो मच मम्मी, म्हाका तुमी स्कुलान व्हरून ड्रॉप करताली, म्हाका हातीक धरून व्हरताली, आनी व्हरता आसतना वाटेक गाडयो आमकां आफळोंक जायना, आमी रोडार वचपाक जायना म्हणून तूं आमकां तापयताली, मारताली, बडयताली. विथ द ओन्ली वन रिजन रितीन स्कुलान वचपाक जाय म्हणून. ते आमकां आतां रियलायज जाता. थँक यू सो मच, थँक यू सो मच, थँक यू सो मच. हांव विविध एग्जाम्पलां दिता जी म्हाज्या लायफान कनेक्टेड आसा. कौशलान एग्जाम्पलां दिला, हीच एग्जाम्पलां तुमी दिवपाक जाय. खंय बरयल्लें ना किंवा खंय बरोवपाची गरज ना. तुमकां जे दिसता ते तुमी बरया, टायम घेया आनी बरया. तिसरें आनी एक एग्जाम्पल, लास्ट दिता एग्जाम्पल हांव, जे म्हाका आतां ह्या तकले मुखार येता ते म्हणून. थँक यू सो मच मम्मा, म्हाका जेन्ना आजुनूय पयशांची गरज आसता, बारीक मोठ्या पयशांची गरज आसता, तेन्ना खंयसून तुज्या कडेन ना जाल्यार एडजस्ट करून म्हाका खंयसून हाडून दिता. तेका लागून थँक यू सो मच. तेका लागून म्हजी कितलींशींच कामां जाता. थँक यू सो मच, थँक यू थँक यू थँक यू थँक यू सो मच. अशें आमकां थँकफुलनेस दिवपाक जाय, अशें आमकां बरोवपाक जाय, फील करून बरोवपाक जाय. मायट बी थोडेशें अशें करतना तुमच्या दोळ्यान दुखां येता आसतलीं, कितें जाता आसतलें, पण ते येवप सुद्दां तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा. सो ही एक्टिविटीज करा तुमी.
इतकंच आयज करपाक जाय आमकां. आयज फक्त फील करून बरोवपाक जाय. काल आमी बरयल्ली 10 सेंटेन्सां, काल आमी लिहिलं होतं 10 सेंटेन्सीस, आज पण आम्ही लिहिणार आहोत 10 सेंटेन्सीस. फक्त आम्हाला फील करून लिहायचं आहे. फक्त फील करून लिहा. पाहिजे तर असल्या शब्दांचे पण प्रयोग करा. थँक्यू बरोबर लव्ह यू म्हणा. जसं की लव्ह यू सेंटेन्स यूज करून तुम्हाला अनेक एक्झाम्पल देतो मी. थँक्यू सो मच मा फॉर गिविंग मी मॉर्निंग टी. सकाळी सकाळी तू म्हाका चाव दिता म्हणून थँक्यू मा. थँक्यू. लव्ह यू लव्ह यू लव्ह यू. थँक्यू. जशें तुमकां फील जाता, जशें तुमकां फील करप दिसता तशें करून पळया. हांव तुमकां गॅरंटी दिता. फक्त हीच जर तुम्ही ऍक्टिव्हिटीज काल सांगितली आणि आयज सांगितली तुम्ही आयज करता ऑन टायम. तुमकां टायम सांगला खबर आसा हांवें तुमकां. सुमिता मॅम, सिद्धी मॅम, बिपीन सर, आनी ऑलवेज हांव नांव विसरप जाता म्हजें नांव. फ्रेंड आसल्या खातीर तोच म्हणजे दर्शन. केन्ना ते प्रॉपर दर्शन फ्रेंडाची नांवां याद येयना. कशी गडबड करता दर्शन सर. की आय फॉरगॉट की तुमकां कितें सांगतालो तें. कारण हो व्हिडिओ जोडून एक्चुअली प्लॅन केल्लो ना. सदैव देवाक ऑलवेज सांगता सकाळ फुडें की देवा म्हाका हेल्प कर. थँक्यू तुका की तूं म्हाका आयज कितें शिकोवपाक तें हेल्प करता म्हणून. म्हणून हांव डायरेक्ट लायव्ह शूट करता आनी व्हिडिओ डायरेक्ट आउट करता. सो एनीवेज ओवरऑल म्हाका तुमकां इतलेंच सांगपाक जाय की जस्ट तुमी फील करा. जस्ट याद येयली म्हाका. जस्ट आतां आठवण आली मला मॅडम, सिद्धी मॅडम, की जेव्हा आम्ही कुठल्या एका एनर्जी बरोबर कुठल्या एका व्यक्तीला जर आम्ही धन्यवाद करतो, स्पेशली जर ती आमची DNA असेल तर, जवळची असेल तर, आमची एवढं रिलेशन स्ट्रॉंग होतं ना, एवढं रिलेशन स्ट्रॉंग होता खबर आहे, दॅट वी कांट इमॅजिन ऑल्सो इन अवर लायफ. इतलें स्ट्रॉंग जाता. तेका लागून तुमकां लायफान अशी अशी लोकां मेळटात ती तुमी चिंतूंकच नासलेली. तसोच मोग करणारो त्या लेवलचीच तुमच्या वांगडा एनर्जी शेअर करणारी तुमकां लोकां मेळत फुडें वयतली. पण हेजें एक्सपेक्टेशन दवरप ना. सांगला तीच गजाल फक्त फॉलो करून पळया. आनी जर तुमकां दिसता की कौशलान सांगलेली गजाली सगळी फोटींग आसा, जाल्यार तुमी म्हाका ब्लॉक सुद्दां करपाक शकता. कौशला वांगडा नांव येयल्यार सुद्दां जाता. बट पयलीं तुमकां सांगतना सुरवातीक हांवें सांगलेलें की कौशल सांगता म्हणून फॉलो करनाका. तुमकां भितरल्यान दिसता की आपल्या खंय तरी मनशा वांगडा रिलेशन क्लोज कोणा वांगडा, स्पेशली DNA रिलेशन कोणा वांगडा आसा, तेज्या वांगडा आपलें रिलेशन स्ट्रॉंग करपाक जाय कशें दिसता, जाल्यारच हो व्हिडिओ किंवा ही गजाल फॉलो करा. हे ग्रॅटिट्यूड फॉलो करा. दिस इज माय पर्सनल एक्सपिरियन्स. कोणाक हितून फोर्स ना, कोणाक जबरदस्ती ना. आयज डे 2 आशिल्लो आमकां. आयज आमकां हेच फॉलो करपाक जाय. सुमिता मॅम, बिपीन सर, दर्शन सर आनी सिद्धी मॅडम तुमकां वॉट्सॅपार जशे काल क्वेश्चन्स धाडलेले तशे आयज क्वेश्चन धाडले वयतले. ऑनेस्टली जे कोण हे सगळे गजाली फॉलो करतलो तांकां हेजो रिजल्ट मेळटलो. कोण फॉलो करना तांकां हेजो रिजल्ट मेळचो ना. हांव पर्सनली प्रत्येक दिसा कोणाच्या फाटीं लागचो ना की तुमी कित्याक धाडना, कित्याक करनात काय म्हणून. म्हाजें काम इतलेंच आसा. म्हाका मॅसेज भितरल्यान इतलेंच दिसता, म्हाका भितरल्यान इतलेंच फील दिसता की आय हॅव टू गिव एंड आय हॅव टू शेअर दीस what basically I have learned from my knowledge with the experience with the people and blah blah blah. So thank you so much. फाल्यां मेळया आमी. देव बरें करूं. एक्सरसाइज करा सांगला तीच. फक्त ग्रॅटिट्यूड बरोवपाक जाय. आनी जर कोणी कालचे करूंक ना जाल्यार कालचे आनी आयजचे दोनी करा ग्रॅटिट्यूड. हितून फायदो तुमचो न्हू आनी म्हाजोय न्ही, तर आपल्याचो फायदो जाता. आपल्या फायद्या खातीर तरी करात. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं.